₹6.5 कोटी रुपया मोडून फातर्पा ते खानागिनी रस्त्याचे काम करपाक हातान घेतला। शुक्राराक रस्त्याचो बुनियादी फातर घालून कामाक सुरवात केली, अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगले। फाटलीं 15 वर्सां ह्या रस्त्याचे काम जावचें अशी लोकांची मागणी आशिल्ली। एकदांच्या ह्या कामाक आतां सुरवात जाल्या। केपें मतदारसंघांत आनीकूय उदरगतीची कामां करतले अशें एल्टन डिकॉस्टान म्हळां। म्हाका दिसता आज खुशेची खबर ओन्ली फातर्पिया पंचायतीक बट नाकेरी बेतूल हांकांय कित्याक हें रस्त्याचें काम म्हाका दिसता आफ्टर 15 years आज हें जाता वायडनींग आनी डांबर पटेका। सो म्हाका दिसता प्रशासनाक आमगेल्या डिपार्टमेंटाक सरकाराकूय आमी देव बरें कर म्हणटाय, मिनिस्टराक आनी आमगे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय, कित्याक म्हाका दिसता लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो लोकांलो आनी हो आज फुलफील जाता। सो प्रशासनाक आनी सरकाराक काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा आमदार ह्या नात्यान। आनीक मुद्दाम सांगता की जाल्यार आज जेन्ना नाल्ल फोडपाचें जाता फूल घालपा जाता हे राजकारणी हें आमी कोताय, बट दीस एक्चुअली क्रेडीट हॅज टू गो टू द डिपार्टमेंट जे कोण त्रास कोरून हे सगळे एस्टिमेट करता बाबा बरोवन आहा पयलीं जेई आला तेई आहा आतां ही म्हणटा आमी न्यू येयला। सो हें काम करपाक तेंगेलो चड हात आसता। आमी फकत येवपाचें हिंगा आनी म्हाका दिसता हें इनॉग्रेशन करपाचें। सो डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता म्हजे शाबासकी आनी देव बरें म्हणटा। आनी अशेंच केपेंच्या मतदारसंघात जे जे कामां उरल्याय वो करपा आहाय ते आमकां करपाक तुमगेलो पाठिंबो मेळटलो म्हूण सोजमता। आनी कित्याक हें जें काम जाता आज ऑलमोस्ट 100 कोट्यांचें काम हें। सो ह्या कामाक म्हाका दिसता सरकारागेलो वो आमगे कोण पॉलिटिशना पयसो न्हू, हो लोकांगलो पयसो, आनी जेन्ना लोकांगे पयसो जाता तो लोकां पासत उजार जावपा जाय आनी हेंच आमगेलें इंटेन्शन आहा।